Écoute samso bauti samso Diogo Ovitatmia vorvi Shanti chaban pasan Sogli eko saucha kahapon alya Dikot aming gaitaw Eklot samso sumi Ekot samso baba Ekot samso bauti Eklot samso Diogo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या बाबण्यानो आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या कितें भाशेन डेनिस डिसोजा जाका आमी बॉबी म्हणून वळखतल्या ताच्या तिसऱ्या वर्साचो उगडास करूंक 3 वर्सां फाटीं देवान ताका आपल्या सरशी आपोवन व्हेलो आनी ताचे उपरांत आमी ताचे पासत मागत रावल्या जावं म्हयन्याचे मीस करून जावं वर्साचे मीस करून 2 वर्सांचे मीस करून आयज हे मिसाचे भेटेन हांगा वांटो घेवपाक डिंपल डेब्रा नाच करी पूण तीं मागतात तांची भुरगीं हेर डेरल डँगस्टन आनी डॉरिस आनी ताची पोतीन हिलारिया ताचे पासत विनंती करतात आनी आमी ताचे पासत मागूंक हांगा एकठांय जाल्या देव काकूतसार गॉड इज फूल ऑफ मर्सी आनी देव चड टेंप दवरिना आमकां पुरगोतरीत जरी तर आमी देवाची काकुतीक उलो मारलो आनी संवसारान तर बरें केलां नाल्यार स्वर्ग मेळ्ळ्या बगोर रावना हो म्हयनोय कालच्या दिसा थावन आमी मेल्ल्या खातीर मागता हेंच मागता आमी पुरगोतरीन आसात तांकां स्वर्गार पावय तरीच देवाची काकुतीक उलो मारुया आनी डेनीस आमच्या भावाक हो स्वर्ग फावो कर म्हूण ल्हानविकायेन आनी खतखत्यान मागुया जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी स्वर्गाचे दोळे लावन जिवंक ना यानेर सगळे पातकाचे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागुया हांव पातकी स्वर परवेदा देवा आनी तुमकां बाब भयणान म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वाडे दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच वार मरयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक हांवें तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करा म्हूण प्रार्थन मागता सर परवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं उलयता सासणाच्या सासणाक
वागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमी एक सुनोतीची खोरी पोरसां आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बोसतांव. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सोवें सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणूय मासा रोगताचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केल्ली. हांव जल्मान जुदेव, इस्रायलाचे पोजेचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो, हेब्रेवांक जल्मलोलो हेब्रू. सुमूर्ती फुडें हांव फारिजेव. हांव उर्बेवंत देखून हांवें पवित्र सोबेक दुमाळो दिलो. सुमूर्ती तावन उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकळो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुस्कान दिसता. खरेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडलें बाग, की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसान म्हूण हांव दोत्तां. ताच्या मोगान हेर सगळें होगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फावो केल्लें जाल्यार हेर सगोट मेळ्ळें म्हूण समजता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात, कोन्नऱ्याच्यो ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकराक आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकान शेक प्रितमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
दोन वसुंदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजीव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वोपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती 99 रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता त्यावन अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ली कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तो मेळोसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. My dear friends, in today's gospel, we find the unconditional mercy of the Lord. For us, it is foolishness to leave the 99 and go in search of one. But for God, it is mercy. For God doesn't want anyone to be spoiled, anyone to go to hell. God is interested in each one of us. That is why Jesus tells this parable, where Jesus goes in search of that one sheep. And once he finds it, he rejoices. That is what he says will be in heaven. When one sinner turns back to Jesus, when one sinner acknowledges his sin and comes back to Jesus, there will be rejoicing in heaven. And that is what he calls each one of us to do. To be merciful to others as Jesus himself is and was. We have clear examples of Zacchaeus, Saint Matthew, the tax collector, the Samaritan woman, and so many people who were considered as sinners. But Jesus gave them their hand and called them back to him. He asked Zacchaeus to come down, for I will come in your house. And Zacchaeus left all his sin and followed Jesus. Saint Matthew, who was also a tax collector, who was also considered a sinner, a public sinner, yet he left everything and followed Jesus. That is what he calls each one of us. To leave everything, especially to leave our sin, our bad habits, and to follow Jesus. Today we remember our beloved Dennis, who has been merciful in his life towards others, who has been considerate towards others, who has been loving towards others, who has been serving and caring others. As we grow, first as children, yes, we don't know anything. But then as we grow as young persons,
The theme is we think about myself, I. But as we grow old, somehow that concern towards others grows in us. That mercy, what we experience from God, we want to show it towards others. And you will realize in your own self how at one time when we were young, we try to be bold, we try to focus on ourselves. But as we grow in our age, with our experience, as we experience God's mercy, every time we go for confession, and for so many times in different ways, we also try to be merciful towards others. And that is what God calls us, to be merciful towards others. Bobby, Dennis, has been merciful, has been loving, has been caring. That is what his children experienced, his wife experienced, and all of you, I also experienced. How merciful he has been, how loving, how caring. Although he could not, yet he would always be ready to help. And so, when we ourselves become merciful and loving towards others, God repays us for his mercy. He also becomes more merciful towards us and grants us eternal life. That is what we pray for Dennis. Hallelujah. 633, page 42. म्हज्या बाबणान म्हजें तुमचें बलिदान सर परवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता डेनिसाचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकलो. तो सासणाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबार होवया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरवासो देलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सोरना, तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Todo corazón sobre
वंग्यात तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीसो वराची नावी येता ताका जो उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. आमी येवन आनी येतलें पियेता. तूं वैभवांत येसो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरा डॅनिसाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जा. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयण्याची काकूत कर. तांकां अंतरिश्टावतेन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेन जुजे, बागेन दोन दुता आनी सर्व काळीत कमांदवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागेवन जेवाजा बरोबर, बागेवन डायगो बरोबर सासणारे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. नीत करिनाका आनी देव तुमची नीत करचो ना. काकूतसार जायात आनी देव तुमचे सगळे काकूतसार जातलो. देवाची काकुती कोलो मारल्यार देव आमकां सोरांचो वेंगेन घेवंक रावता. आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालून खेरीत भाशेन डॅनिसाचें आख्खें जिवीत बापाच्या हातान घालून जेजून शिकयलें मागणें बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत आहा तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्ण राजे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता.
तर आमकां तुज्या दारा कावतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांत धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां आशेन दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी आतां राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्यांतून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. बो कोनवळ्या बापा, नवे गोठायेच्या आनी सासनीक जिविताच्या प्रसनान तुवें आमकां दादोशी केलाय. देण्या पासत तुका दिन वासून डेनीस आमच्या भावाक सर्व पातकांतलो नितोळ करून तुज्या गोपान सासनांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. On behalf of the family, especially the children, Deborah and Dimple, who could not make it, we would like to thank each and every one of you for coming here and keeping Daddy in your prayers. We would also like to thank Father Freddie, the choir, and all those who have done the arrangements. Thank you so much for being there. God bless you all. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा.
भयणीनो देनीस आमच्या भावाचो मोगान आनी मोहिपासान उगडास करूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या तर आतां ताचे पासत आमी खेरीत मागणी सर्गीच्या बापाक उबारुया जबाब जातलो बापा आमचे मागणी आयकून देनीस आमचो भाव संवसार सोडून गेलो संवसारान जियेताना सर्गीच्या जिविताच्या बोरभाशान तो जियेलो त्या सात्वीक सूख ताका वेगी मेळो ते कर म्हूण देवा लागीं मागुया बाबा बापा आमचे मागणी संवसाराच्या कुस्तां त्रासा आनी उपरांत सरकार आमकां मुकूट मेळचो आसा तांचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना म्हूण आमी वळखून हें संवसारी जिवीत मोगान जिवंक देवा लागीं मागुया संवसारान जियेताना आमी सदांच मरणाक तयार आसूं आनी हे परी देवाच्या आपोवण्याक सदांच राजी आसूंक आमकां धीर बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया मरना वरवीं आमकां नवें आनी सासणाक तोखता तसलें जिवीत सुरू जाता म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी स्वता प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया भशेन तांच्या भुरग्यांक आनी पत्नी बिरबल डेबरा बेंगस्टन डेरर डॉरिस तांकां बुजवक फिलारिया तशेंच भशेन तांच्या नात्राक उजवड फावो जावंक बरी भलायकी फावो जावंक देव तांच्या सांगाता आसूं देवा लागीं मागुया बापा आमचे मागणे आमच्या भावा देनिसाक उगडास करताना सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास जावं घरच्या मेल्ल्यान ताची आबूगास आनी हेर कुटुंबान मरून गेल्यात भाव ताचे भाव तांकांय समेस्तांक ताचो पवित्र दी म्हूण देवा लागीं मागुया सगळीं आमची मागणी आसता खातीर दरेक आमच्या भावाक आत्मा पवित्र मागून समेस्तांक उजवण आनी बसाय मागून तुजीच केले मागणी बरोबर म्हणून आमचो बापा तुजें नांव कशी सगळ्याक किती संवसारान आमचो आसपाचो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमची जशी आमची आसता ते आमकां प्रार्थया सर्गीच्या मोगाळ बापा तुजे भायर आमचोच न्याक शांती ना आमचोच मोह तुका आशेता अतिरेकता सो देनीस आमच्या भावाक तुज्या गोपान ती सासणाची शांती भोगूंक फावो कर म्हूण आमी खालचेपणी मागता क्रिस्त आमच्या तुज्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस पळता कराबोय